गोंयांत सनबर्न आनी अशे तरेचे इडियम जे दर्यावेळेचेर मोठ्या प्रमाणाचेर चल्ल्यात त्या संदर्भान आतां उच्च न्यायालयान दखल घेतल्या. म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर आयचो पॉडकास्ट आमी करया. आनी हो पॉडकास्ट इतक्या खातीर म्हत्वाचो आसा कारण आतां सेगीत हो डिसेंबर म्हयनो सुरू जाला आनी निमाणे मेरेन हे इडियम चलपाचे आसात आनी इडियम चलप म्हळ्यार तें कर्कश जे पळय कितें संगीत येदे मोठ्या प्रमाणाचेर वाजता की तें पळय ठरवून दिल्ली पळय सावंड पळय मर्यादा आसा ताजे परस दुपेटीन वाजता आनी जाणटे नागरीक विद्यार्थी हांच्या भलायकेचेर परिणाम जातना आमी पळयतात. खरें म्हळ्यार ह्या संदर्भात एक जागृताय गोंयभर जावपाची गरज आशिल्ली. लोकांनी त्या विशीं जागृत जावन न्यायालयांत सतत वचपाचें किंवा वर्तमानपत्रा कडेन मिडिया कडेन वचून हाजो संपूर्ण भांडाफोड करपाची गरज निर्माण जाल्या. लोकांनी त्या संदर्भात जागृत जाल्या शिवाय कांय जावचें ना. सेरेंडिपिटी हो एक महोत्सव फाल्यांच्यान सुरू जाता. सेरेंडिपिटी कितले उच्च दर्याचो संगीत महोत्सव किंवा कला महोत्सव आसूं येता हाजी एका अर्दान देख आसतनाच दुसऱ्या अर्दान हो अशे तरेचो इडियम गोंयांत चलता सनबर्न आनी सनबर्नाच्या सामकें म्हणजे सनबर्ना इतलेच ताळकीचे अशे तरेचे कितलेशे इडियम गोंयभर चलतात. आनी काल उच्च न्यायालयान ताचेरच बडी मारल्या. 2 कलंगूटचे नागरीक कोर्टान गेले आनी कोर्टाक त्या संदर्भात दखल घेवची पडली. कोर्टान म्हणलां की अशे तरेचे जे ठरावन दिल्ले डेसिबला परस चड ताकीन जे पळय ध्वनी प्रदूशण करतात तांचेर एक्शन घेयात. सरकाराक ताणें शिटकायलां, अधिकाऱ्याक शिटकायलां, पोलीस अधिकाऱ्याक शिटकायलां की अशे तरेचे जर चल्लां आसत जाल्यार आमकां तें कळत आमी तुमचेर एक्शन घेतलें म्हणून हांची सबंद ध्वनी यंत्रणा जप्त करात, तांचेर कारवाय करात. आतां ही कारवाय कितली जातली आमकां सांगूंक जायना कारण आमकां माहिती मेळटा ते प्रमाण हातूंत जवळ जवळ 1000 कोटीचो सबंद धंदो हो चलता आनी 1000 कोटीन भितर कसल्याच तरेचे टॅक्स फारीक करनात. ध्वनी प्रदूशण करतातच नेम म्हण करतातच पूण त्या भायर तातूंतल्यान म्हणजे तातूंत एक्सायज परमीट नासता म्हणजे टॅक्स खंयच्याच प्रमाणे भरप ना आनी वेल्यान ध्वनी प्रदूशण करप, कायदो तोडप. आनी ताका लागून 1000 कोटी जर एकूण तातूंत उलाढाल जाता आसत जाल्यार सरकारचो कर ते कितले प्रमाणांत कर चुकयता आसत हाचो अंदाज करात. सो जेन्ना इतले मोठ्या प्रमाणाचेर कर चुकयतात ताजे कांय हप्ते पुलिसांक वतात, ताजे कांय हप्ते अधिकाऱ्याक वतात, ताजे कांय हप्ते राजकीय फुडाऱ्याकय वतात. हे आमी गृहीत धरूंक जाय. आनी इतले मोठ्या प्रमाणाचेर जेन्ना पयसो मेळटा तेन्ना राजकीय फुडारी, अधिकारी आनी पोलीस सामके ओगे रावन हाजे कडेन आडनदर करता आसतले हें आमच्यांनी गृहीत धरूं येता. अशे वेळार म्हाका दिसता नागरिकांनी एकचार दाखोवन फुडें येवन ताचे संदर्भान कांय एक्शन घेवपाची गरज आसा. नागरीक फुडें येतले ते कर्तव्याक पाळो दितात, लागणुकेक पाळो दितात अशे तरेचो जेन्ना मॅसेज वतलो न्ही तेन्नाच हो बंद जावंक शकतलो. आमी हाजे पयलीं पळयलां ह्या दर्यादेगेर रावपी जो एक आमदार आशिल्लो ताणें कागाळ केल्ली की अशे तरेचे इडियम चलतात, मोठ्या प्रमाणाचेर कर्कश म्युजीक वाजयतात आनी म्युजीक वाजलें की तातूंत भितर परत ड्रग्साचोय संबंद येता. म्हाका एकलो थंयचो एक तज्ञ सांगतालो की ड्रग्स घेवपी मनशाक मोठ्या प्रमाणाचेर अशे तरेचे म्युजीक वाजिल्लें जाय आसता म्हणून कारण ताका ती एक धुंदी येवची गरज आसता आनी ती धुंदी म्युजीक म्हणजे एका बरोबर एकलो मनीस जेन्ना पळय नेम मोडटा ताजे फुडले वेगळे वेगळे नेम मोडत वतात. आनी म्हाका दिसता हें गोंयच्या पर्यटनाक लागिल्लें एक खत. आमकां कसले तरेचे महोत्सव जाय? आमकां सेरेंडिपिटी सारके उच्च दर्जाचे कला प्रकार जाय काय आमकां अशे तरेचे सनबर्ना सारके आनी त्याच धर्तेचेर चलपी शेकड्यांनी गोंयान पळय इडियम चलतात तसले जाय महोत्सव? हो म्हाका दिसता आतां विचार करपाची गरज आनी पर्यटन खात्यान ताचेर बारीकसाणेन विचार करपाची गरज आसा. सेरेंडिपिटीन कितें घडटा? सेरेंडिपिटीन कला किंवा वारसा हाच्या संदर्भांतलो वेगवेगळे संशोधन जाता. ते वेगवेगळ्या पातळीचेर संशोधन करतात, थळाव्या कला प्रकाराचें संशोधन करतात, थळाव्या कलाकाराक घेतात, भायल्या कलाकाराक घेतात आनी एक उच्च दर्जाची वैश्वीक अशी कला निर्मिती गोंयान करतात. ही निर्मिती पळोवपाक भायल्यान कलाकार येतात, समीक्षक येतात आनी मोठ्या प्रमाणात म्हणजे हाजे फुडें आमी गोंय कशें निर्माण करतले हाजो पळय जेन्ना विचार करता तेन्ना म्हाका सेरेंडिपिटीचो याद जाता की सेरेंडिपिटी जें पळय कितें गोंय घडयता ह्या 5-6 दिसान तें गोंय आमी घडयलें जाल्यार बरें नितळ दर्जाचे ट्युरिस्ट गोंयान येवंक पावतले आनी ना की आमी जे पळय आतां सनबर्न आनी ताचे संदर्भांतली इडियम जे म्हणटात तसले. ह्या इडियमाचेर इतल्या खातीर कंट्रोल येवपाची गरज आसा कारण आमची फुडारांतली पिळगी ताजे भगीक पडटा. इडियम जेन्ना घडटात तेन्ना आमी पळयतात की बेंगलोर, पुण्या किंवा बाकीच्या कडल्यान अशे तरेचे
ड्रग्स जाय आशिल्ले, अशे तरेचें संगीत जाय आशिल्ले, प्रोफेशनल्स जांचे कडेन खूब तांक आसा पयशे खर्च करपाचे, कारण तिकेटीच 25-25 हजाराची असतात, ते गोंयांत येतात, ते ड्रग्स घेतात. कांय वेळा तर अशे इडियमाच्या वेळार आमी ड्रग्स घेवन हे भुरगे, तरूण भुरगे जांकां आमी देशाचो फुडार म्हणटात, ते ड्रग्स घेवन पडिल्ले आमी पळयतात, मेल्ले आमी पळयतात. फाटल्या वर्सा तर एक चली थंयच गुंवळ पडलें आनी थंयच ताचो अंत जालो. अशे तरेचे फुडली पिळगी ह्या अशे तरेच्या वायट मार्गार आमी वचचें काय कितें, आनी गोंय अशे तरेची प्रतिमा गोंयांत निर्माण करची काय कितें, की आमी अशे तरेचे ड्रग्स खुलेआम हांगा विकतात, हांगा अशे तरेचे म्युजीक वाजयतात, येयात हांगा मजा करात आनी तुमकां हांगा सामको धर्तरे वयले सर्ग आमी निर्माण करून दितले. अशे तरेचे गोंय, अशे तरेची गोंयची प्रतिमा, अशे तरेची गोंयचे ट्युरिजमाची प्रतिमा आमकां निर्माण करपाची आसा काय कितें, हें तुमी लक्षांत घेयात. आनी एका अर्दान सनबर्न, दुसऱ्या अर्दान बिचाचेर पळय जितले म्हणून आमी हे पळय नायट क्लब म्हणून पळयल्यात न्ही जे चल्ल्यात, ते अशाच तरेच्या हातूंत वतात. हे नायट क्लब गोंयकार चलयनात. कोविडा पयलीं आमकां म्हायती मेळटा ते प्रमाण कोविडा पयलीं गोंयचे जे पळय वेगवेगळे नायट क्लब आशिल्ले ते आतां भायल्यान, विशेषतः आंध्र प्रदेशांतले कांय एजंटांनी ताब्यान घेतल्यात आनी तांचे लोक हे इडियम किंवा हे नायट क्लब चलयतात. थंय टॅक्स भरनात, तांकां खंयच्याच तरेची मान्यताय येना. काल हायकोर्टान ताजेरच बडी मारल्या. तांचेर जर मान्यताय येना, इतले वर्सां तुमी ते कशें चलोवपाक दितात. हांवें म्हणलें तशें 1000 कोटीचो जर उलाढाल चलता, म्हणजे पळयात 1000 कोटी उलाढाल चलता, कसलो टॅक्स भरनात, तांकां कसलीच मान्यताय येना. हे नायट क्लब बेकायदेशीर, कायद्यान तांकां कसल्याच तरेची मान्यताय ना. ते जर चलता आसत, थंय जर इडियम चलता आसत, थंय जर येद्या मोठ्या प्रमाणाचेर संगीत वाजता आसत, जाल्यार ताजेर एक्शन कित्याक घेनात. आनी जेन्ना अशे तरेचें संगीत वाजता तेन्ना खुबशे तरूण थंय दर्यावेळेर भोंवतात, कारण अशाच तरेच्या संगिताच्या आशेन ते आयिल्ले असतात. तांकां भायर चलयो दवरिल्ले आहात, ते चलयो खंय तांकां म्हणटात यो तूं आमचे यो भितर, आमी तांकां भितर व्हरतात आनी भितर तांकां हाडटात, भितर तांकां बसयतात, तांकां वेगवेगळे तरेचे ड्रिंक्स दितात. हे ड्रिंक्सय नकली, बनावट अशे तरेचे तांचेर आरोप जाता. तांचे ह्या ड्रिंक्साचो रेट भायर जे पळय ड्रिंक्स गोंयांत मेळटा ताजे परस कितलेशे पटीन चड आसता. जवळ जवळ तांकां 20-25 हजार रुपया ह्या ड्रिंक्साचेर आनी थंय जी पळय कितें सेवा तांकां दितात ताजेर खर्च करची पडटा. ह्यो चलयो टावट्स एजंट म्हणून काम करतात, तांकां थंय हाडून ह्या भुरग्यांक फसयतात, तांकां ह्या म्युजिकाचेर तांकां ड्रग्स दितात. ताका लागून तांकां कसलेच तरेची भान उरना, तांचे पयशे लुटतात. म्हणजे गोंय खंयचे दिकेन वता तें लक्षांत धरात. आमकां इडियम अशे तरेचे बेकायदेशीर चलपी इडियम आमकां जाय काय कितें, तांणी जे पळय बेकायदेशीरपणां चलयला, म्हणजे कसलेच तरेचे नियम पाळनासतना बेकायदेशीर गोंयचे नायट क्लब चलोवप, ह्या नायट क्लबान अशे तरेचे थेर चलोवप, थंय ड्रग्स विकप, चलयांक एम्प्लॉय करप, चलयांच्या आशेन तांकां भितर हाडप, ह्या गिरायकांक म्हणजे ट्युरिस्टांक लुटप. आमकां भायल्यान जे पळय बरे ट्युरिस्ट येतात तांकां अशे तरेचे ड्रग्साचे भकेक आवरप, तांकां अशा म्युजिकाच्या नादाक लावप आनी तांचे कडेन पयशे लुटप, अशे तरेची पर्यटनाची इमेज आमकां करपाक जाय काय कितें हाचो विचार करपाची म्हाका दिसता गरज आसा. आनी जशे कांय तरूण कलंगूटचे हायकोर्टान गेल्ले त्या संदर्भांतली एक जागृताय म्हाका दिसता सबंद दर्यावेळेर जावपाची गरज आसा. आतां लोकांनी फक्त सरकार उपाय घेतले, पोलीस उपाय घेतले किंवा ध्वनी प्रदुशणा संदर्भांत दर्यावेळेचेर कांय समिती नेमिल्ल्यो आहात, हे समितींतले वांगडी येवन एक्शन घेतले अशे तरेन रावनासतना आतां लोकांनी स्वता कार्यकर्ते जावपाची गरज आसा. हे कार्यकर्ते बिचाचेर वतले, सावंड पोल्युशनाचो जर कायदो जर मोडटात जाल्यार ताजें चित्रीकरण करतले, ते पुलिसाक दितले, पुलिसाक जर आयकलें ना जाल्यार कोर्टाक धाडटले, कोर्ट जर आयकना जाल्यार मिडिया मुखार हाडून दवरतले. म्हाका दिसता अशे तरेची एक चळवळ दर्यावेळेर रावपाची गरज आसा. ही चळवळ फकत हो नश्टो पळय जे कितें ध्वनी प्रदुशण आनी ड्रग्साचो पळय जे कितें वेव्हार चल्ला तोच आडयतलो अशें न्ही, जाल्यार ट्युरिजम नितळ करतले. ट्युरिजम नितळ जाल्यार गोंयची पळय जी इमेज जी पळय आज जाल्या न्ही, अशे तरेचे ड्रग्स आनी अशे तरेचे कर्कश संगीत आनी बीच ट्युरिजम म्हळ्यार अशे तरेचो सामको थैथयाट, अशे तरेचो सामको धुमशेणां, अशे तरेची पळय जी कितें इमेज जाल्या ती इमेज ना करतले जाल्यारच आमकां फुडाराचें गोंय, बरें गोंय निर्माण करपाक आमी शकतले. आनी म्हाका दिसता बरें गोंय निर्माण जातलें तेन्ना कशें जातलें, जें ड्रग्स विरयत आसतलें, अशे तरेचे कर्कश संगीत विरयत आसतलें, म्हणजे बरें ट्युरिस्टूय गोंयाक येवपाक शकतले. म्हाका याद आहा, हांव कांय वर्सां पयलीं कलंगूट दर्यावेळेर गेल्लो. मुंबयच्यान कांय बरे पत्रकार आयिल्ले, तांकां आमी घेवन गेले जाल्यार ताणें म्हाका सांगलें 10 मिनटां भितर आमी हांगच्यान या, कारण थंय जे पळय शॅक्स चलताले ताणें येद्या मोठ्या प्रमाणाचेर कर्कश संगीत लायिल्लें की थंय बरो मनीस
किंवा जाणटो मनीस उबोच रावंक शकना. म्हाका अजाप दिसलें की कांय वर्सां पयलीं कलंगूटची दर्यावेळ इतली बरी सोबीत नितळ दर्यावेळ आशिल्ले की तिका आंतरराष्ट्रीय नामना मेळिल्ल्यान लोक ही दर्यावेळ पळोवपाक ह्या दर्यावेळेच्या आशेन गोंयांत येताले. आज त्या कलंगूटची दर्यावेळेची आवतिकाय आमच्या ह्या नश्ट्या टुरिजमान अशी करून दवरल्या की म्हजे कोतान बरो ट्युरिस्ट गोंयांत येवचे ना. आनी ताजे भकीक म्हणून हे नायट क्लब, अशे तरेच्यो त्यो चलयो, अशे तरेचो ड्रग्स वेव्हार आनी एकूण पर्यटनाक लागिल्लें हें खत चडांत चड काळें, चडांत चड डार्क जायत वता आमी पळयता. आनी तातूंतल्यान गोंयाक सोडोवपाचो एकमेव मार्ग चळवळ उबारप आनी ती स्थानीक थळाव्या लोकांक ती चळवळ उबारची पडटली. म्हाका दिसता आयच्या ह्या पॉडकास्टाचो जर कितें संदेश आसा तो होच की आमी आतां दुसरे कोण तरी एक्शन घेतलो म्हणून पळोवचे बगल आमकां जागे जावचे पडटले, आमकां उबे रावचें पडटलें. आमकां ह्या संदर्भान एक चळवळीचो भाग म्हणून कार्यकर्ते जावन ह्या अशे तरेच्या पाड्या नसत्या गजालींचेर आवाज उठोवन त्यो गजाली जाता तितल्यो बऱ्यो निवळायतले आमी हाजे खातीर उपाय घेवचे पडटले.